नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीन BJP is in opposition. I was one of the Zilla members. No, now also till today. आमच्या सरकाराक आता कितलो तेप झालो? बरोबर 3 वर्सां जाली. कोणेच प्रयत्न करूंक ना. हायेन एकदा ट्राय केल्ली की आमचो अध्यक्ष जावचो म्हणून और याचो MG आणि BJP मेळोन आमी परतून घडोवया ने ZP काउन्सिल आणि आमचो आणि तेंची हाफ हे करूया म्हणून सीट शेअरिंग करूया हाफ टर्म बट 3.5 years जाल्ले त्या टायमार आता 3 वर्सां आमची जाली कंप्लीट इन दिस मंथ वी आर कंप्लीटिंग 3 years फॉर आवर अलायन्स बट ZP जे आयज बसून आसा ते काँग्रेस आणि MG MG उपाध्यक्ष आहा आणि काँग्रेस हा चेअरमॅन सो यू टेल मी नाव ही युती खंयची लुबाब This is direct question to you. No, ही युती खंयची तुमकां ZP भितर काँग्रेसी बरोबर अलायन्स दवरपा जाय पण सरकारा भितर BJP बरोबर अलायन्स दवरपा जाय ज्या जाग्यार सत्ता आसा त्या जाग्यार तुम्ही वचून चिकटतात एज लेजिस्लेचर हांव त्या ZP किंवा पंचायतीच्या इलेक्शनान भितर पडत ना कोण अध्यक्ष असतो कोण सरपंच असतो त्यातून आम्ही पडत ना कारण त्यांनी झेडपीन त्यांनी ठरयलां कोण त्यांचो अध्यक्ष असतो ते ठरयता की आम्ही हायकमांड ना बरें आम्ही हायकमांड BJPकूय सांगपाक शकना आमचो हायकमांड किंवा काँग्रेसीकूय सांगपाक शकना आम्ही आमच्या एका सांगपाक शकता पण नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायती भितर सत्ता तुम्ही आणि काँग्रेस एक कडेन येऊन भोगतात ZPची पण तेन्ना मॅन्डेट तशी आशिल्ली काँग्रेसीक मॅन्डेट आशिल्ली आणि काँग्रेसीक मॅन्डेट मेळना 9 seats आर देयर ऑफ MGP ह्या त्या वेळार 4 सीट आसा त्या वेळार पार्टी त्या वेळाचेर पार्टी पॉलिटिक्स वॉज नॉट देयर 13 कितले कमी पडटा आमकां 2 इंडिपेंडेंट 3-4 जाण जिखलेल्या सो यू आर सेइंग MG इज नॉट अलाउइंग BJP MGP जिल्हा पंचायत काउन्सिल इन नॉर्थ गोवा दिस 3 years वी आर इन ऑपोजिशन सो जिल्हा पंचायत प्रश्न देना की अलायन्स जावचे म्हणून ही इज व्हेरी क्लियर बरोबर आय एम ऑल्सो व्हेरी क्लियर हे आमच्या आमदारांचे आणि मिनिस्टरांचे म्हणणे आसा पार्टीक सांगला की MGP has lost moral right to be in alliance with BJP in ZP election. That is what he is saying. Of course आम्ही त्या ZPच्या इलेक्शना लास्ट टर्माच्या हेतून आम्ही इंटरफियर जावना कोणूच जावना ते डिसायड करता आता BJP जर आमकां अप्रोच जाल्ली जाल्यार ते आमच्या रिकॉर्डाचेर पार्टी हेजेर हें जाल्लें ना की त्यांचो अध्यक्ष जावचो किंवा आमचो हें जावचो पार्टी हेजेर कांयच जावना एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली त्यांनी तितलेंच आमकां खबर आसा ZP आनी BJP पण पार्टी कमांड पार्टी सेंट्रल कमिटी वॉज नॉट नोवींग एनीथिंग हो एक प्रयत्न जालो आमी नेक्स्ट मुद्दा तुमकां मना अशी कशी पडटा की सरकारा भितर भितर तांचे बरोबर पार्टी ZP भितर काँग्रेसी बरोबर डिसिजन पार्टी लेवलाचे हायकमांड घेता आनी हांगा MLA बोवाळ करता तशें थंय ZP बोवाळ करतले ZP ठरयल्लें कितें तें थंय हायकमांड कांयच ठरयना थंय आमी कशें इंटरफियर जातले बरें हायकमांडा कडेन ते आयले आमचे सेंट्रल कमिटी कडेन BJP आयले तेय ना अजून एकूय आमचे कडेन हें ना रिक्वेस्ट ना की आमकां सपोर्ट करा म्हणून दे आर हॅपी विथ दॅट तो कोण अध्यक्ष आसा काँग्रेसचो दे आर हॅपी असो ताजो वर कितें सदगुरू व्हॉट इज यू ड्रायव्हिंग आउट ऑफ दिस डिस्कशन these are first Lubab said he is hurt now Michael is saying they are hurt so there is clear discomfort how are you looking at it no ZP भाजप आणि मोगोची युती आसा अशें म्हणपाक मेळना कारण त्यो पक्ष लेवलाचेर जावंक नाशिल्ली आणि आतांची इक्वेशन ही पार्टी लेवलाचेर ना पण आता जे इलेक्शन जातले ते मोगोन स्वतंत्रपणे आणि BJPन स्वतंत्रपणे लढप हे बरें ठरतले अशें म्हाका दिसता ताचो मातसो फायदो काँग्रेसीक जरी मेळ्ळो तरी ताचो परिणाम विधानसभा इलेक्शनाचेर कांयच जावपाचो ना कारण ग्रामपंचायती इलेक्शन जिंकले म्हणून तोच पक्ष पुन्हा सरकार सत्तेर येता अशें कांय ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जिंकले म्हणून ताचो सगळ्या आमदारांक फायदो मेळटलो there is no link what he is talking is right there is no link because आमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तीन एक जिल्हा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिवाइड जाता तीन कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता एरिया अशी फुटलेली आसा तीन कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो प्रश्न फाल्यां जर तुमकां कळ्ळें फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ गोवाच घेवया नॉर्थ गोवा भितर 25तले तुम्ही ऑलमोस्ट 20 सीट किंवा 22 सीट सुद्धा तुमचे आयले
बाकी तुम्ही एमजीपी कन्सिडर जरी करतले सी आता तुका एक्झाम्पल दिलाय ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ आता तुका एक्झाम्पल दिले अलायन्स केन्ना जाता जेन्ना दोनूय पार्टीचे हे सेम असता म्हणजे वी वॉन्ट एमजी जो तर म्हणटा आमकां 10 सीट जाय आनी आमी तांकां 5 दिवंक सोदता जर तूं फुडल्या हेका असेंब्लीक आनी 5 आहा पळय ती 6 हेचेर येयली आनी ओके इट इज कन्सिडर्ड इफ यू आस्क अनरिजनेबल द अलायन्स कॅनॉट मीट मीन्स अलायन्साचे हे आमकां भायर उडोवचे पडले हे फाल्यां असेंब्लीकूय जावपाक शकता तेच म्हणटा तुका जो तर डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें we all the MLAs have said and ministers let us test the waters. So we are going to test the waters for Zilla. How whether we have delivered to the people or not. So we are going to, if we are going to win. He's very clear. We are going to test the waters for Zilla Panchayat. It looks like BJP has made its mind. So itanka alliance ani naka utur puluya ki jatte. Are you prepared to go alone? No, magir there is no upay. दुसरा मागीर अल्टरनेटिव्ह ना वी विल हॅव टू गो अलोन आम्ही म्हटले. तुम्ही कितली प्रिपेर्ड आहात नॉर्थ आणि साऊथाक? अजून आम्ही ते कॅल्क्युलेट करूना बट आमचे काम चालू आसा जे आम्ही पळय असेंब्ली खातीर काम चालू केलां तेच आमी थंय झडपीक वापरतले. आमी 26 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू आसा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेच काम आमी झडपीक वापरतले आनी वी विल कॉन्टेस्ट. इट इज व्हेरी क्लियर. 26 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लोक बाब म्हणटा की तांचें काम चालू आसा. डू यू थिंक दॅट इज द थिंग बीजेपीक सगळ्यात चड हर्ट जाता की एमजी 26 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर काम करून स्वताची बेस तयार करता? नाही तेजेर हांवूच उत्तर दिता. तूं दिता पयलीं तातूंत कितें जाता 1994 युती जाल्ली एमजीपी बीजेपी बरोबर 99 युती तुटली आनी लास्ट मोमेंट तोडली हय तुटली तोडली कितें वॉटेवर इट इज. 2012 युती जाली 2017 तें सिच्युएशन 99चे सिच्युएशन जावचें न्ही म्हणून वी आर प्रिपेरिंग अवर ग्राउंड. सी दिस इज व्हेरी क्लियर नाव कळ्ळें न्ही. सो हर्ट जावपाची गरज ना बीजेपीन हर्ट जावपाची गरज ना कारण कितें आमी जे पळय स्ट्रेंथ जमयता ती युती उरली जाल्यार बीजेपीकच उरतली पूण आमी लास्ट मोमेंट त्रासान पडचे ना. 1999 तेंच जालें सगळे लिडर्स धांवता कॅन्डिडेट सोदपाक एमजीचे आनी अल्टिमेटली थोडे मेळ्ळे. अशी परिस्थिती आयल्या की सद्याक ताक सुद्दां फूक मारून पिता एमजीपी आणि जे बीजेपीन तांकां 1999 भितर केल्ले ते 2017 भितर करची न्ही म्हणून तांणी इतली तयारी केल्या की ते बीजेपीचेर वरचड ठरपाक शकतात आणि 26 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते म्हणटात काम करता आमी. इज दॅट नंबर 26 हर्टिंग बीजेपी द मोस्ट? ना बीजेपी काही मतदारसंघांत डॅमेज करपाची क्षमता तांचेकडे आसा. 2007च्या इलेक्शनाक मोगो भाजप जर युती जाल्ली तर काँग्रेस सत्तेर येवचे नाशिल्ले तेन्नाच युतीच सत्तेर येवपाची. 5 तरी मतदारसंघ हे युती न जाल्यामुळे काँग्रेसीक गेले तांच्यांनी केले. आता मोगो पक्ष हळूहळू आपले हातपाय अन्य काही मतदारसंघांत शिरोडा आसतलो आणि काही मतदारसंघ आसा मये आसा ज्या ठिकाणी भाजपचे आमदार आहा त्या ठिकाणी तांचें काम आसता. काणकोणान आसा तांचें काम, सावर्डेन आसा, बिचोलेन आसा, थंय अपक्ष आसा, पेडणे आणि पेडणे मांद्रेनूय तांचे आसा. म्हणजे ज्या ठिकाणी तांचे काही कॅन्डिडेटूय आसा उबे रावल्यार 2000 मतां बीजेपीक जी 2000 मेळपाची ती मोगो फाटी काडू शकता आणि ती काँग्रेसीक ताजो लाभ जावंक शकता. दॅट इज अ विनिंग मार्जिन. देर इज अ ट्रेंड ऑल ओव्हर इंडिया. आमचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आहा अमित शाह तेणे एक डिसिजन घेतलेलें आहा की alliance is not a very good equation to form a government because sogle je what you want to do sometimes the alliance stops you from doing. You want to pass certain bills, you want to pass certain laws, alliance stops you from doing. So in Maharashtra they tried it, maybe I'm not saying they may try it in 2017 for Goa. So you're keeping the options open? No, to go it alone. Yeah, you're keeping the options open. But alliance is there right now. Alliance will remain even for 2017 if both the party Michael, decides, the president decides. Basic thing right now, alliance has come down to a level of ifs and buts. Yeah. The way you are explaining it, with lot many ifs and lot many buts. And the 26 constituencies where MGP has started their work is hurting your MLAs the most. Isn't it a fact?
It is little more than 26. It is more than 26. They are working. So as a national party, see, MGP is a regional party. As a national party, we wouldn't want anybody to go that strong when we are already there as a national party. And Goa, BJP has delivered to the people of Goa. So it is. So we are with the alliance today, but you can never say. You can never say. The alliance has reached to a level that you can never say. You can so never. Final. Here's, I think both of you have spoken very openly, and the cards are on the table. You can never say. आणि तुम्ही म्हणतात की 2017 भितर जर आमकां डंप केले आमकां 1999 सारखी परिस्थिती भितर वचपाचें ना. व्हेरी फ्रँकली लोबा, फायनल कमेंट्स. अलायन्स उरपाक जाय पॉलिटिकली हे तुमकां दिसता? हय, उरतली अशें दिसता? आतां झडपीचें इलेक्शन जातलें, तेतून जर BJP मायनस जाली खंय तरी जाल्यार हें उरतलें. तेतून BJP जर प्लस जाली उरची ना अशें इंडिकेशन दिसता. कारण हें स्टेटमेंटूच मायकला कडल्यान कसो येता, टेस्टिंग वॉटर. टेस्टिंग वॉटर. हय, टेस्टिंग वॉटर फॉर यू नेवर नो. हय, फॉर ड्रिंकिंग. सो बेसिकली बीजेपीच्या स्वार्थाचेर तुमची अलायन्स उरली सध्या, हे तुम्ही मान्य करता? बीजेपी जर जिखता जाल्यार तुमची अलायन्स व्हांवन गेली इन दोज टेस्टिंग वॉटर. बीजेपी जर कमी पडटा जाल्यार तुमची अलायन्स तुटतली. दॅट इज वॉट यू आर. फायनल वर्ड सद्गुरू. आय थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर. ना, अलायन्स उरतले अशें म्हाका दिसता, पण 2017 अलायन्स जातले परते मगो भाजप अशें म्हाका दिसना. कारण BJP कशें दिसपा लागल्या की वी आर व्हेरी कम्फर्टेबल नाव. ते मगो ऐवजी मिकी पाशेकोक सालसेतीन धरप, काँग्रेसीक थंय डॅमेज करप आनी फुडें वचप, अशा प्रकारची एक चाल म्हाका दिसता ताज्या. आनी त्या दृश्टीन सद्या हय, हॅव्हिंग मिकी इज मोर कम्फर्टेबल दॅन हॅव्हिंग MGP ऑल ओव्हर गोवा. 2017 मेरेन जर काँग्रेस आनी डॅमेज जाली आनी वीक जाली तर मागीर ते आमी आकाच मिकीक धरुया, सालसेतीन काही उमेदवार सालसेत मिकी सांबाळटलो, आमी बाकीची उरिल्ली गोंय सांबाळया. मिकी काय करू शकचो ना. हय, अशा सिच्युएशन पावला. दॅट इज द स्ट्रॅटेजी. फायनल वर्ड्स. लेट टाइम विल टेल what is going to happen. See, right now Zilla Panchayat elections are there. Looks like we are going to go alone. But 2017 je astele, I think alliance will continue. So you are just keeping MGP guessing. No, it is not guessing because आमचे alliance 2000 comfortable alliance झाले. Michael Bob, comfortably we got majority. Alliance is there till 2017. Yes. Whether it will be there after 2017 is a question. See, Zilla election and assembly election don't separate high election. Right. Zilla election is panchayat level, assembly is bigger level. Right. So state levelaचेर म्हाका दिसता alliance alive दवरपाची गरज आहा. आणि for that both the party presidents and the committee, the executive committee will sit and work out the alliance for 2017. इतल्या म्हाका दिसता ह्या डिबेटांतल्यान सगळी गजाली स्पश्ट जाल्या. मायकल जे कितें उलयलो, लोह बाब जे कितें उलयलो आनी सद्गुरून ज्या प्रमाणे फायनल एनालिसीस केला, म्हाका दिसता तातूंतल्यान एक गजाल कळटा की ज्या उतरावेल्यान हांवें सुरवात केल्ली की ऑल इज नॉट वेल इतलें कळटा. आनी इंटेन्शन्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर क्लियर. कितें जातलें ते पळोवचें पडटलें. तुमी आयले, इतली मेकळेपणान उलयले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.